आयज आमी जे सुवातेचेर आसात त्या सुवातेक एक इतिहासीक म्हत्व आसा। हाजें कारण म्हणजे ह्याच सालाक भितर आमचे डॉक्टर जुलियांव मेनेझीस आनीक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी मेळून गोंयचे जी आमची क्रांती दिसाची जी सिवील लिबर्टीज हाजे आड जो आंदोलन करपाक जाय आशिल्लें ताजे सगळे स्ट्रॅटजीज ह्या सालाक जाल्यो। आनीक तुमी पळयता आसतले ही हांगा जी कदेलां आसात ह्याच कदेलाचेर बसून आमचे डॉक्टर जुलियांव मेनेझीस आनीक राम मनोहर लोहिया हांचे बरोबर बाकीचेय वेगवेगळे आमचे गोंयचे जे सामाजीक हातूंतले लिडर आशिल्ले तांणी एकठांय येवन हांगा एक स्ट्रॅटजिकली हें केलें की आमी वचपाचे मडगांवां जमपाचे आनीक मडगांवच्या त्या मैदानाचेर पयले खेपेक पुर्तुगेज सत्तेच्या आड ताका आव्हान दिवपाचें आनीक आमी उलोवपाक शकतात, आमकांय उलोवपाचो अधिकार आसा हें दाखोवन दिवपाचें हें ह्याच इतिहासीक जागेत ठरलें। आनीक ताका लागून ह्या सालाचोय गोंयच्या सुटके झुजा कडेन एक लागींचें नातें आसा। नमस्कार समेस्त गोंयकाराक गोंय क्रांती दिसाची हुनहुनीत परबी। अशें म्हणटात की जो समाज इतिहासाकूच आडकून रावता तो समाज थंयच आडकून उरता, पूण ज्या समाजाक आपल्या इतिहासाची जाणीव ना, आपल्या दायजाची जाणीव ना, तो समाज मात शेणटा। सो आमी आयज 18 जून ह्या क्रांती दिसा निमतान हांगा आयिल्ले आसात आनीक एका खेरीज आमी जाग्याचेर आयिल्ले आसात। हे म्हणजे क्रांती दिनाची जरी आमचे मुवमेंट सगलो लोहिया मैदाना वयल्यान म्हणजे मडगांवच्या एका ग्रावंडा वयल्यान जालो तरी ताजी सगळी तयारी ह्या हांगाच्या असोळणेच्या घरांत जाल्ली। आनी हे असोळणेचें घर म्हणजे डॉक्टर जुलियांव मेनेझीस हांचें घर, जे डॉक्टर लोहिया हांचे मित्र आशिल्ले। आनीक लोहिया खरें तर सुशेग घेवपाक लागून हांगा ह्या असोळणेच्या घरांत आयिल्ले आनी हे सगळ्याचेर उजवाड घालपाक आज आमी आपयल्यात त्यो आमचे बाय सुशिला मेंडीस। सुशिला येवकार। सुशिलाबाईची जर वळख करून दितले जाल्यार सुशिलाबाई म्हणटा ती केपें कॉलेजींतल्यो इतिहासाचे विभाग आसता ज्यो विभाग प्रमुख आशिल्ल्यो आनीक गोंयची सगळी आमची सुटकेची चळवळ हाजेर तांचो अभ्यास आसा। ताका लागून दुसरें आनीक म्हणजे ते सुशिला म्हणटा ते ह्याच जाका AVC म्हणटात, असोळणां वेळ्ळी आनी कुंकळ्ळी, तातूंतल्यान मोठे मोठे सुटके झुजारी वयर सरले त्या गांवांतल्यो। आनीक ताका लागून आज आमी सुशिला कडेन उलोवपाक आयले। ताका म्हाका एक जाणा जावपाक जाय की सगळ्याक खबर आसा की आमचे डॉक्टर लोहिया आनी डॉक्टर जुलियांव मेनेझीस हे एकमेकाचे इश्ट आशिल्ले। मातसो फाटलो बॅकग्रावंड सांगपाक शकता कशें म्हणजे जर्मनीक साकून ते कशें एकठांय आयले ह्या विशीं जर करून फुडें जर गेले जाल्यार। सुशांत, पयले सुवातेर म्हाका बरें दिसता की हांव हे वाड्याची गांवांक आसोलना गांवांक हे वाड्या वयली सून आनी म्हजो बापूय एडवोकेट लुईस मेंडीस स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्लो आनी तो आनी जुलियांव मेनेझीस गोमंतक म्हणून एक न्यूज पेपर एडीट करताले एकठांय बॉम्बे कित्याक तेमकां गोवा येवपाकूच मेळनाशिल्लें पुर्तुगेज वेळार। आतां जेन्ना लोहिया आनीक जुलियांव मेनेझीस VT स्टेशनारच्यान गोंया आयले तेन्ना म्हजो आवय आनी बापूय तेमकां सोडपा म्हणून स्टेशनार गेल्ले आनी बाकीचेय गेल्ले। म्हणटकूच कितें तरी गोंयांक घडटलें अशी आशा आशिल्ली। आनीक लोक म्हणटात की तो रेस्ट घेवपा आयिल्लो, तें खरें, पूण लोहिया जसलो मनीस तो बेश्टो रेस्ट घेवपी मनीस न्ही। आनी जुलियांवूय चळवळींक सामको पिकल्ड आशिल्लो, बरयतालो, खूब काम केलां तेणें। जेन्ना तो हांगा आयलो 10 तारखेर 10 तारखेंतल्यान
18 तारखेर मेळ्ळें खूब प्रेपरेटरी ग्रावंड जालो आनीक 10 तारखेर जेन्ना तो हांगा आयलो रोकोजीन आल्मेद म्हणून आमचो शेजारी तो सगल्यांक वसंत कारेक आनीक दियोनीज रिबेरो आनीक पुरुषोत्तम काकोडकर बाकीचे सगळे एवाग्रो जॉर्ज तेमकां पोस्ट कार्डा वयल्यान नाजाल्यार तोंडांतल्यान सांगताले आनी न्यूज पेपरांतल्यान एवाग्रो जॉर्ज आमकां न्यूज पेपरांतल्यान एडवर्टायज बरयले की लोहिया आयला तुमी हांगा येवन मेळचें म्हणून मागीर तेमची हांगा मिटींग हे घरांक मिटींग्यो जाताल्यो मागीर जेन्ना आवाज म्हणजे सगल्यांक कळून आयलें की तो हांगा आसा म्हणून तेन्ना तेमकां भायर सोडचें पडलें मुर्मगांव गेले मडगांव रावले पणजी गेले कित्याक हांगा रावल्यार अरेस्ट जाता आशिल्ले सो तेवूय बी प्रेपरेटरी ग्रावंडाचे मिटींग्यो आशिल्ले तेन्ना हांगा म्हणजे अशे पुलीस येताले अशें कितें आयकूंक आयिल्लें आसा म्हणजे ह्या घरा कडेन पुलीस धाडिल्ले अशें कितें हांगा पुलीस धाडिल्ले अशे कांय इतिहासांक रेकॉर्ड ना पूण तो काळ असो आशिल्लो की केन्नाय पुलीस खंय येवपा शकताले अशें आसा की ते देरार मारून बायलांक विचारताले तुजो घोव खंय आसा तुजो चेडो खंय आसा ते थ्रेटंड करताले म्हजे फॅमिलींकूय म्हजे आंटीक बी पोल्यार बी बरी मारलां पूण तसलें फियर आशिल्लें पूण हे घरांक पुलीस आयिल्ले अशें कांय ना पूण येवपा शकताले न्ही तेमकां कोण बंद करता आशिल्लो हय सो सालाजार न्ही हुकुमशाही ती कोण क्वेश्चन करता कोण खंय भोंवताले म्हूण पूण तेन्ना तो मिरांडा म्हणून तो हे गांवांक फामाद आशिल्लो हय तो सालसेतचो एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो सो तें टेररिजम आशिल्लें म्हाका हे हांगा कितें जालें ताजे पयलीं दोतोर जुलियांव मेनेझीस आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे एकठांय आयले कशें काय म्हणून मिन्स ते 19 राम मनोहर लोहिया बर्लिन युनिवर्सिटी PhD करतालो ताची PhD सॉल्ट एंड सत्याग्रहा आनी ते तेणें सबमीट करून तेका डॉक्टरेट मेळ्ळी बर्लिन युनिवर्सिटी आनी जुलियांव मेनेझीस बर्लिन युनिवर्सिटींत MBBS मेडिकल डॉक्टर जातालो सो तेन्नाच्यान तेमची ओळख आनी तेन्नाच्यान ते दोगूय पॉलिटिसायज आशिल्ले जिनिवा वचोन एसेंब्लींक तेमी एगेन्स्ट द महाराजा ऑफ बिजापूर दे हॅड थ्रोन पॅम्फलेट्स फ्रॉम द गॅलरी सेईंग दॅट द राजा इज सायडींग विथ द ब्रिटीश सो दे विसिल्ड सो दॅट लिटल बीट रेवोल्युशनरी स्पिरीट वॉज देर फ्रॉम their students period. Then he came to India. He was put in the 1942 movement. Lohiya was tortured in Lahore prison, while Dr. Julian was continuing with his journalism. Yeah, so that connection was there from then. And both were bachelors actually. Yeah, so they were also good friends. Yeah, एक म्हाका सांग, स्पेशली हांवें आतां उल्लेख करता सुरवातेक ABC दिस असोळणा वेल्ली आनी कुंकली हे 3 वाडे हातूंतल्यान इतले सारके इतले सुटके झुजारी इतले आमचे फ्रिडम फायटर्स येवपाचें कारण कितें काय म्हणून 2 कारणां आसा आसोलना वेली कुंकोली 3 सेपरेट गांव पूण the mentality and the thought process is one. So people from Asolna they feel they are a part of ABC. Not only this village. Similarly, Kunkoli and Veli. But from 1583, 15 July, when the revolt of Kunkoli took place in Kunkoli, and the Jesuit priests were butchered there, from that time, the people of these 3 villages are looked upon differently by the rest of Goa. Like criminals, like, you know, because of historical backing, that they were having that spirit of, even my father has written in Goan Tribune that ABC is the Punjab of India, Punjab of Goa. Yeah, so that, and also it is true that warrior type of mentality, militancy is there among the Kshatriyas or the Chaddas who were converted to Christianity, but that Kshatriya spirit is still there. Yeah, among the young boys you can say that consciousness is there.
that and at that time during colonial time it was more there to fight against the Portuguese. सुशीला, तुम्ही आता आमचा कुंकळेचो उठाव जो जाल्लो त्याचो उल्लेख केला म्हण तुका विचारता. आणि कुंकळेचो उठाव आय बिलीव दॅट पंजाबाक जालियनवाला जाल्यार ताजे परस कितलो तरी पयलीं जाल्लो आनीक हें जाल्लो. एक म्हाका सांग, हो आमचो कुंकळेच्या लोकांनी केल्लो उठाव जावं, मागीर पिंटोच्या फादर आमचे पिंटोन केल्लो ते बंड जावं, बाकीचे कडेन इवन आमचे तिसवाडे जाल्ले बंड आसूं, इतले बंड जावन बसून गोंयकार केन्नाच पेटून उठनाशिल्ले. डॉक्टर लोहिया जेन्ना मडगांव आयले, तांणी जेन्ना जय हिंदाचो नारो दिलो, तेन्ना एकदम अशें कितें जालें अशें दिसता तुका की इतले लोक सामके, आनी इट वॉज नॉट म्हणल्यार कितें सामकें अशें की आशिल्लें थंय, म्हणजे बरोवन दवरला तें जर वाचून जर पळयलें जाल्यार इट वॉज लायक जस्ट लायक आमचे वॉर बी जाता तशें सगळे हे आशिल्ले, आमचे पुलीस आशिल्ले आर्मां घेवन आशिल्ले, आनी अशें आसतना बसून इतले उत्स्फूर्त आयलो खरो. सुशांत, 1583 कुंकोली रिवोल्ट, 1767 पिंटो कॉन्स्पिरसी, ते सगळे रिवोल्ट आशिल्ले पूण अमूक कारणां लागून, नॉट फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम. थंय रिलिजियस फ्रीडम म्हणल्यार जाता. पिंटो कॉन्स्पिरसी फॉर नॉट गिवींग प्रमोशन्स टू द प्रिस्ट दो दे वर क्वॉलिफायड. So even so many others, Mahle Castro, so that is all different specific reason. Now this, when Loya came, Loya was a person who was politically pickled in his Loya thought, what we call today. So the fact that you have a right to think freely, speak freely, write freely was inborn in him, and he realized that he could come to Goa and at least protest. See, when Loya came in 46, it was not to throw the Portuguese out of Goa. It was only to protest that the Goan people, temka hak asa, freely ulopacho, freely boropacho, freely think korpacho, so that civil liberties je asa, ताचेर तो निषेध करतालो, not to throw the Portuguese. That he said it will come sooner or later, but let us begin with the right to think freely, speak freely, and also write freely. So the civil liberties are लागून तेणें. आनी तुज्यांनी म्हणपा जाता की थिणगी पेटयली तेणें. मागीर खूब 46 ते 61 खूब घडले, सत्याग्रह घडल्यो, खूब मुवमेंट चालू उरलो, पूण तेणें ती स्पार्क थिणगी पेटयली पळय ते कॅरी फॉवर्ड जाली. आनीक म्हाका सांग, बायलो म्हणटा त्या वेळाच्यो रस्त्या म्हणजे घरांतल्यान भायर नाशिल्ल्यो, त्या दिसा अशें कितें जालें अशें दिसता की मोठ्या प्रमाणाचेर ते बी सारस्वत घरांतल्यो, मडगांवच्या सारस्वत घरांतल्यो बायल्यो रस्त्यार येवन पुलीस स्टेशनाचेर पावल्यो, अशें कितें जालें? हय ना, तेन्ना जीवन कारापुरकरा खबर करता तूं, विलासिनी हांगची काणकोणची, सो ते सगळे पैंगीणकर ती सगळीं आयल्यो. कित्याक आख्खे गोंयांचो लोक आयलो, पावसाळो दीस तो 18 जून, पूण आख्खे मडगांव भरून आशिल्ले. फोटोग्राफ आसा नेहरू मेमोरियल म्युजियम एंड लायब्ररींत, आनी ते इन द पब्लीक स्पेसूय आसा, सामके चिकात भरून आशिल्ले. सो दॅट वॉज द पावर ऑफ thousands of people being there. When you are one, you may get frightened, but when you see so many multitude with you, जोश create जाता. आनी जेन्ना लोहियाक भितर वयलो तेन्ना जीवन कारापुरकर बी सगळे ते बायलो आशिल्लो न्हू, सो शी प्रोटेस्टेड. ते तूं विवा सालाजार म्हणटा ते भाशेन आमी जय हिंद म्हणटा, हातूंत फर्क कांय ना. सो बीइंग विमेन, the Portuguese soldiers and the police were little bit worried as compared to men. So you can say that the women also realized that, and as per that need of the hour, they did Prabhat ferries round municipal garden, saying Jai Hind and protesting against, because see, the Portuguese police never shot anybody dead. They pointed the revolver on Lohiya's head, and he had the courage to shift that revolver and go ahead and start his speech. So he showed that courage among the people by practicing what he preached. Okay, हे
घडणुकेक आज 69 वर्सां 79 वर्सां पुराय जाल्ली आसात. आतां आमी 80व्या वर्साक पावल घालतले आनी गोंयच्या इतिहासा खातीर म्हाका दिसता हो एक म्हत्वाचो असो दीस. जेन्ना घडणूक घडली ताच्या फाटल्यान आतां 79 वर्सां गेल्ली आसात. आज तुका ह्या हाज्याक कितें रिलेवन्स दिसता काय म्हणून? लोहियान सिवील लिबर्टीज हक्काक झगडपा जाय अशें 1946 सांगिल्लें. आतां आमी 2025 होच हक आमकां आसा की ना हो सांबाळपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचे कडेन आसा की आतां तेन्ना पुर्तुगेज आशिल्ले, कॉलोनियल गव्हर्मेंट आशिल्लो, आतां आमचो सरकार आसा, आमी निवडून हाडिल्लो सरकार. सो आमकां आजुनूय हो हक आसा की ना तो आमी इंट्रोस्पेक्शन करपा जाय. कित्याक हो आमचो सरकार आमकां हें उलोवपाक, बरोवपाक, चिंतपाक सिवील लिबर्टीज आजुनूय आमकां आसपा जाय. कित्याक आतां सालाजाराची हुकुमशाही गेली आनी आमचो सरकार आमी निवडून हाडलो. आतां कितें जाता सुशांत, नॅशनलिजमाचेर, पेट्रिऑटिजम हे विचारांचेर लोक भितर ते पेट्रिऑटीक न्ही, नॅशनलिस्ट न्ही म्हणून तेमकां इम्प्रिजन करूं शकतात. आनी ब्रिटिशा टायमार सेडिशन केसीस घालताल्यो लोकांचेर, त्यो सेडिशन लॉ आजून आसा आनी लोकांक भितर आजून घालतात. ती लॉ आजून चेंज जावपा जाय आशिल्ली. दॅट वॉज फॉर ब्रिटीश टू पुट द फ्रिडम फायटर्स इनसायड. पूण आतां कितें जाता, जेन्ना नॅशनलिजमाचेर, पेट्रिऑटिजमाचेर आमी अशें म्हणटात की लोक हाचेर विरुद्ध उलयता न्ही, तेन्ना ज्युडिशरी आनी जजीसूय भितात की असले टॉपिकांचेर आमी असली डिसिजन घेवपा जायना बिकॉज इट इज सॅक्रोसॅंट कळ्ळें, नॅशनलिजम, पेट्रिऑटिजम, बट इट कॅन बी मिसयुज्ड for putting people in prison who are actually talking on civil liberties, on activists, people who are protesting. See, on 18 June, people came there not because they were brought in buses like it happens in present time. They came there voluntarily. Now, today also there are activists who are doing things voluntarily, protecting the environment, protecting the right of civil liberties. Now these people are not paid people, okay? Yeah. They have a voice. So Lohia showed us की आमकां एक आवाज आसपा जाय अन्यायाचे विरुद्ध उलोवपाक. जेन्ना कितें एनवायरमेंट लॉ हें जाता, मिसयूज जाता, तेन्ना आमकां उलोवपा जाय. कितलेशे घडणुके आसा जेन्ना एक्टिविस्ट उलयतात तेमकां उलोवपा रायट दिवपा जाय. इट मे बी अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट बट इट इज फॉर गोवा. सो हेच हाजेर आमी सुशिलान म्हणलें तशें परत एकदां चिंतपाक जाय की 18 जून हो आमकां कितें संदेश दिता आनी 18 जुनाचें म्हत्व कितें. आनी आज हो 18 जून होच परत तसो पाळपाचो किंवा तसो हें करपाचो दीस आयला काय कितें, वेळ आयला काय कितें अशें दिसपाक लागला. योगेश, सद्याक 18 जून हाचें म्हत्व आयच्या दिसाक तुका कितें दिसता? कशें आसा की आजचे दिसाक एक 18 जुनाचें सगळ्यान व्हडलें म्हत्व म्हणल्यार आजची युवा पिढी जी आसा ती म्हाका खंय तरी डिसइल्युजन्ड दिसता. म्हाका दिसता खंय तरी जितले पळय गोंया खातीर, गोंयच्या खातीर जे प्रोटेस्ट उबे जातात, रेवोल्युशन उबे जातात, तांणी ताचो भाग दिवपाची गरज आसा. आनी तांणी ताचो भाग दिवपाची गरज कित्याक आसा आज? बिकॉज गोंयच्या स्वार्था खातीर, गोंयकाराच्या स्वार्था खातीर. आतां स्वार्थ म्हणटकीर कशें आसा, इट इज नॉट अ सेल्फीश इंटेंट, इट इज अ सर्वायवल, इट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ अ सोसायटी, कल्चर, आयडेंटिटी. आनी गोंयचो जो रेवोल्युशन जो डे आसा तो जेन्ना मनयतात आमी तेन्ना ह्यो सगळ्यो जे आमचे बलिदान जे आसात आमचे फ्रिडम फायटरांचे, जितले आमचे फ्रिडम फायटर हांगा बलिदान दिल्ले आसा, जे कोण राजा एम्पायर जे अल्टिमेटली बलिदान दिल्ले आसा, तांचे फोकस इतलोच आशिल्लो की आमची आयडेंटिटी वाचोवची. आनी ती आयडेंटिटी जर हातींतली गेली जाल्यार गोंयकारपण आनी गोंयचो जो कल्चर आयडेंटिटी आसा ती सोंपतली.
कितें खंयच्याय मळाचेर हें जावपाक जाय अशें क्रांती जर जावपाक जाय सद्या आजच्या दिसाक जर पळयलें सामाजीक मळाचेर सगळ्यान गरजेचें आसा आनी जेन्ना क्रांती जाता तेन्ना हांव अशें पळयना की तूं अमकोच पक्षाचो आसपाय तमकेच पक्षाचो आसपाय अमकेच गटाचो आसपाय आनी गट 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 करून खंय तरी आमी डिसॅग्रिगेट जाल्ले आसात आनी हे चड डिसॅग्रिगेशना आमी भायर सरून गोवा इज एन आयडेंटिटी जे फाटले 100 वर्सां आमी जगत आयल्यात जे रावल्यात ह्या भुमीचेर ते भुमीचे आयडेंटिटी सांबाळपाक आमी काम करपाक जाय खंयचो दुसरे स्टेटीचो मनीस आमकां जेवन हांगा येवन सांगता अशें जगप आनी अशें रावप आनी ही आयडेंटिटी स्विकारपाक जाय आनी हीच प्रवृत्ती सुमारपाक जाय हें आसपाक जायना आमची आयडेंटिटी सुप्रीम आसा आमची सक्षम आसा आयडेंटिटी आनी आमी ती दवरपाक जाय. तुका म्हणपाक जाय की आयच्या दिसाचो जर संदेश दिवपाचो आसल्यार गोंयकारांनी कितें करपाक जाय. गोंयकारांनी कशें आसा की सगळ्यान मोठो प्रस्न आज जाल्लो आसा तो करप्शन सगळो आज चड प्रस्न जाल्लो आसा तो धंदो म्हाका दिसता गोंयचे युवा पिढीन जाता तितल्या धंद्यान भितर सरपाक दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रेवल्युशन बिकॉज जर इकॉनॉमी तुज्या हातीन ना जाल्यार तुमी आपलें गोंय आनी आपली आयडेंटिटी राखून दवरपाक शकनात धंद्यान देंवपाक जाय कांय क्षणांनी फकत सॅलरायड जॉब दवरतले आनी गव्हर्मेंटूच जॉब मेळटले आनी अशें हेजेर रावले जाल्यार इट इज डिफिकल्ट दे हॅव टू गेट इन टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन वॉट एवर वे पॉसिबल आनी तशेंच मंत्री आनी जे पळय हे जातात मिनिस्टर जातात आनी जे आमदार जातात हांणी लोकांक संघटीत करपाची गरज आसा वोट बँक पॉलिटिक्साक लागून आमची जी भुमी आसा आनी ते भुमिपुत्र जे करून दवरल्यात ते बंद करचें गोंयचे आनी गोंयकारांचे जो राग जो आसा ते तकले वयल्यान गेल्लो आसा आनी आज पसून आमी जर पळयतात कितलेशे एंटी सोशल एलिमेंट्स जाता आनी हें जाता तें जाता कांय क्षणांनी गोंयकारांची नांवां येतात तितून पूण चडशे भायले आसतात बट दीस इज बेजिकली अ रेसिप्रोकेशन ऑफ द एंगर सो म्हाका दिसता गोंयकारांनी आपलो राग जो आसा ऑर एल्स आपले थॉट प्रोसेस आसा तो रायट पर्स्पेक्टिवांतल्यान समज तेणी चॅनलायज केलो गोंय सुदारतलें. आमी आमचे आयचे भाग्य म्हणजे ज्या घराक आमच्या क्रांती दिसाची तयारी कशी जावची हे सगळें शिजले ते आमचे डॉक्टर जुलियांव मेनेझीस हांच्या घरांत येवन आमी हे शूट करतात आनी हे शूट करपाची आमकां संदी दिली ते डॉक्टर जुलियांव मेनेझीस हांचे पुतणे रवी मेनेझीस आनी तुमकां देव बरें करूं आनीक तुमचे गोमंतक टी व्ही तुमचे सदांच उपकारी आसतले कारण तुमी इतलो वेळ दिवन आनी इतले हे ऐतिहासीक जागेक आमकां हे शूट करपाची परवानगी दिली म्हण सगळ्याक देव बरें करूं आनी तुमकां गोंय क्रांती दिसाची उनउनीत परबी.